जाचे आमी पयलो मुख्यमंत्री म्हणून पळयतात ताच्या समाजाक एक वेळ आडनाव लावपाची लज आशिल्ली आनी तांची जी गोमंतक मराठा समाज संस्था जाली ती गोंयांतली पयली रजिस्टर संस्था आनी आज मेरेन तितून डिस्प्यूट ना आनी तेंच्यो बारीक बारीक ज्यो जाती आसा त्यो सगळ्यो एकठांय करपी गोमंतक मराठा समाज आनी ताजो तो रिप्रेझेंटेटिव्ह त्या खातीर आयज मेरेन तांच्या लिडरशीप कोणी करची हातूंत डिस्प्यूटूच ना कोणूच म्हणना आमचो ह्या लिडराक आमचो हेजो समाजाचो लिडर म्हणून ताका बॅकअप करुया आजुनूय आमचे मदीं दरी ना हो सांगपाचो तेंचे कडेन प्रश्नूच ना कारण संस्था कशी मॅनेज करप ही तांची आयज जर सगळे जर आमी दरी दरी म्हणटा पळय त्यो जंय खंय अंडर रजिस्ट्रेशन सोसायटी ज्यो संस्था फॉर्म केल्यो आनी त्यो संस्था आपल्या फाटल्यान आसा म्हणून आपलो समाज आनी आपलो समाज म्हणून म्हाका पॉलिटिक्साक म्हाजें कंट्रिब्युशन किंवा आपूण इन्वेस्टमेंट आपल्याक रिकवरी मेळची म्हणून जो डिस्प्यूट चालू आसा पळय रवी नायकाच्या निवांचो एक व्हिडियो आसा रुद्रेश्वराचो ताका विचारलें की ती सगळे एकठांय येता ताणें सांगलें दरी नाच म्हणून इवन आमचे कडेन आमचे जेन्ना लिडर झगडटा तेन्ना म्हाका सदां विचारता तुमच्या समाजाक फूट पडली काय म्हणून ना हे जो पर्यंत झगडत आसतले न्ही तो पर्यंत समाज एकठांय उरतलो आनी समाज जर एका मनशाच्या फाटल्यान किंवा एका मनशाचेच लिडरशीप जर उरत तो समाज आसूं शकना तो एकटो मनीस केन्ना विकून करतलो तें जातलो